देवाचें शुभ वर्तमान। पेद्रून जेजूस हरशीं येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7। ते पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सोडकीचें राज। हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो। फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो। तेन्ना ताचे पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, थोकोच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां। चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें। हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो। ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर। पूण ताचो वांगडी ताचे पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां। तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोनकोणीन घालो। हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय तांणी आपल्या चाकराक दोनयांक कोलीत केलें। तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें। तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुज्या वांगड्याची चाकराची दया दिसूंक नाका आसली। आनी रागाबरीत जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घातलो। तुमी जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान ताम बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना। देवाचें उतर हें।